one of our members, Honorable Member Shri Vishwajit Pratap Singh Rane, has resigned from his seat in this House with effect from 16th March 27th afternoon. The next agenda is the election of the Speaker. Following nominations have been received by Goa Legislative Secretariat for the election of the Speaker. Dr. Pramod P. Sawant, proposed by Shri Rajesh Patnekar and seconded by Shri Glenn J.V.A.E. Souza Tiklo. Dr. Pramod P. Sawant, proposed by Shri Ramakrishna M. Dhavrikar and seconded by Shri Manohar T. Asgaonkar. Serial number 3, Dr. Pramod P. Sawant, proposed by Shri Vijay Sardesai and seconded by Shri Rohan Kaute. Serial number 4, Dr. Pramod P. Sawant, proposed by Shri Govinda Gowde and seconded by Shri Prasad Gaonkar. Serial number 5, Shri Alexo Reginaldo Lorenzo, proposed by Shri Luizine Bab Faler, seconded by Shri Chandrakant Kavrekar. Serial number 6, Shri Alexo Reginaldo Lorenzo, proposed by Shri Digambar Kamath, seconded by Srimati Jennifer Montserrat. Serial number 7, Shri Alexo Reginaldo Lorenzo, proposed by Shri Isidore Fernandez, seconded by Shri Ravi Naik. All the nominations at serial number 1 to 7, which I have just read, are found to be in order. The movers will now move their motions one by one. I request Rajesh Patnekar, Honorable Member of this House, to move the first motion. Speaker, sir, I may be allowed to move the following motion. Sir, I move that Honorable Member Dr. Pramod P. Sawant be elected to the office of the Speaker of this House. Request Clan JVAE Souza Tiklo to second the motion. Speaker, sir, I, Glenn John Vijay E. Souza Tiklo, support the motion moved by Shri Rajesh Patnekar. The motion moved by Shri Rajesh Patnekar is before the House. Now I request Shri Ramakrishna Dhavrikar to move the motion. Speaker, sir, I move that Honorable Member Dr. Pramod P. Sawant be elected to the office of the Speaker of this House. I now request Shri Manohar T. Asgaonkar to second the motion. Speaker, sir, I second the motion moved by Sri Ramakrishna Dhavrikar. The motion moved by Sri Ramakrishna Dhavrikar, Honorable Member of this House, is before the House. I request Sri Vijay Sardesai to move his motion. Speaker, sir, I move that Honorable Member Dr. Pramod P. Sawant be elected to the office of the Speaker of this House. I request Sri Rohan Kaute to second the motion. Sir, I second the motion moved by Shri Vijay Sardesai. The motion moved by Sri Vijay Sardesai is before the House. I request Sri Govinda Gowde to move the motion. Speaker, sir, I move that Honorable Member Dr. Pramod P. Sawant be elected to the office of Speaker of this House. I request Sri Prasad Gaonkar to second the motion. Speaker, sir, I seconded the motion moved by Sri Govind Gowde. The motion moved by Sri Govind Gowde is placed before the House. I now request Sri Luizine Falero to move the motion. I request Sri Chandrakant Kavrekar to second the motion. Speaker, sir, I second the motion moved by Sri Luizine Falero. Motion moved by Sri Luizine Falero is placed before the House. Now Sri Digambar Kamath to move his motion. Sir, I move that Honorable
office of the Speaker of this House. Srimati Jennifer Montserrat, kindly second the motion. Speaker, sir, I second the motion moved by Shri Digambar Kamath. Motion moved by Shri Digambar Kamath is before the House. I now request Shri Isidore Fernandez to move the motion. I move that Honorable Member Sri Alex Reginald Lawrence be elected to the office of the Speaker of this House. I now request Shri Ravi Naik to second the motion. Sir, I second the motion moved by Sri Isidore Fernandez. Motion moved by Shri Isidore Fernandez is before the House. All the 7 motions moved are placed before the House. I will take the first motion for the voting. I will now put the motion number 1 proposed by Shri Rajesh Patnekar and seconded by Shri Glenn J.V.A.E. Souza Tiklo to the vote of this House. Those in favor of the motion may please stand up in their seat. Two zero. May please sit down. Those not in favor of the motion may please stand up in their seats. That's all. 15. The first motion proposing Sri Pramod P. Sawant, I declare has won by a majority of the House, that is 20 supporting the motion and 15 opposing the motion. I hereby declare that Dr. Pramod P. Sawant elected to the post of the Speaker of the House and offer him my hearty congratulations. हांव माननीय मुख्यमंत्री मनोहर बाब पर्रीकर आणि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री चंद्रकांत बाब कवळेकर हांकां रिक्वेस्ट करता की आमचे आतांच इलेक्ट जाल्ले हावजाचे सदस्य डॉक्टर प्रमोद पी सावंतांक तांचे स्पिकराच्या सिटार घेवन येवचे. स्पीकर सर, तुमचे अभिनंदन करता आणि तुमकां फुडलीं 5 वर्सां सगळ्या सदस्यांचें सहकार्य मेळटलें अशी हांव सगळ्या कडच्यान अपेक्षा करता. व्हडलें भाशण करपाचें ना, तुमकां अनुभव हावजाचो 5 वर्सांचो आसा. तुमी हावजाचें कामकाज बारीकपणान पळयलां आनी भरपूर मोठ्या प्रमाणाचेर तातूंत भितर सहभागी जाल्या आनी त्यामुळे हें काम करता आसतना आमचे कडच्यान जें सहकार्य जाय तें सगळें तुमकां मेळटलें. आनी हांव अपेक्षा करता की विरोधी पक्ष नेते बाबू कवळेकारूय, ताकाय हावजाचो भरपूर अनुभव आहा, तांच्या कडच्यानूय आनी तांच्या सहकार्या कडच्यानूय तुमकां हें सहकार्य मेळटलें अशें हांव अपेक्षीत करता. आनी तुमच्या अभिनंदनाची म्हजी 2 उतरां थांबयता आसतना फक्त एकूच विनंती करता की हावजाचें घडयाळ फास्ट आहा आनी एक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा तो म्हणजे ट्रॅफिकाचे इतले हेवी कंजेशन आसा की मेंबर टायमार पावत, त्यामुळे हावजाचें घडयाळ मातशें हय तो काबराल पावूंक ना because of the traffic, he got stuck up in the traffic jam. But main important, more than that, हावजाचें घडयाळ फास्ट आहा 4 मिनटां, त्यामुळे तें बरोबर करचें अशी विनंती. 1 मिनीट फुडें गेल्यार जाता, म्हणजे फुडें आसूंक जायना, 1 मिनीट फाटीं रावल्यार जाता, कारण ना
हाऊसाचें टायम टेबल नोंद घेतली वयतली. स्पीकर सर, तुमची स्पीकर म्हणून निवड जाल्ल्या आमच्या सगळ्या कलिगांच्या वतीन तुमचे अभिनंदन करता. आणि जशें आतां मुख्यमंत्र्यान म्हणले त्या प्रमाणे तुमकां तुमचें कार्य जें आसा, जे फुडले जे सभापती म्हणून तुमचें कार्य बरें वयचें, त्याच बरोबर तुमकां गेली विधानसभेत 5 वर्सां अनुभव आसा. तुम्ही आमदार म्हणून अनेक प्रश्न सभापती फुडें विचारी. तुम्ही आतां स्वता स्पीकर आसात, सभापती आसात. तुम्ही इम्पार्शियल म्हणटा अशें कोणाकच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक समान संदी दितले. कित्याक आमचे ह्या सभाघरांत आयज खुबशे नवीन आमदार आसात. तांकां आपल्या आपल्या मतदारसंघांतले अडी अडचणी मांडच्यो आसतल्यो, प्रश्न मांडपा जाय. तुम्ही सगळ्यांक म्हणजे विरोधक अशें म्हणजे विरोधक आनी रुलींग आनी विरोधी पक्षाचे आमदार अशें न भेदभाव करता सगळ्यांक समान अशें तुमी हें करचें. प्रत्येकाक आपल्या आपल्या मतदारसंघांतले प्रश्न मांडपाक, अडी अडचणी मांडपाक तुमी सफिशियंट टायम दिवचो. हें तुमकां आमी पळयत. तुमी आमदार म्हणून जेन्ना प्रश्न अनेक मांडी तर प्रत्येक आमदाराक दिसता की आपल्याक टायम दिवचो वा तुमी हें करचें. कित्याक नाजाल्यार विरोधक अशें म्हणून जर तुमी लक्षांत घेतलें आनी प्रत्येक विरोधक सदस्याक जर तुमी बसा बसा बी म्हणलें जाल्यार तांकां तेंचे अडी अडचणी जे आसात किंवा मतदारसंघाचे प्रश्न आसात ते मांडपाक येवचे नात. हांकां आमकां तुमचो इम्पार्शियल म्हणटा अशें तुमी तुमचें कामकाज आसतलो आनी सगळ्यांक समान घेतले आनी प्रत्येकाक आपल्या मतदारसंघांतले अडी अडचण मांडपाक तुमी सफिशियंट टायम दितले अशें गरीत धरता. आनी तुमचे जे फुडले जे उज्वल भविश्य जे निवड जाल्ली आसा ती तुमचे पदाक तुमी योग्य रितीन न्याय दितले आनी दिवचे अशें हांव तुमकां शुभेच्छा दिता. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं ह्या सभागृहांतल्या सगळ्या सभासदांचे हांव आभार मानता की निवडणूक जरी जाली आसत तरी सत्ताधारी पक्षांतल्यांनी सगळ्यांनी मतदान करून म्हाका निवडून दिल्लो आसतलो. हांव एक कोठंबी पाळी ह्या ग्रामीण भागांतल्यान एक सामान्य युवक ह्या विधानसभेत फाटल्या 5 वर्सांक पावलो. ह्या 5 वर्साचो म्हटलो फाटलो अनुभव आनी ह्या सगळ्या अनुभवाच्या बळाचेर परत एकदा सांखळी मतदारसंघांतल्या सगळ्या लोकांनी म्हाका ह्या विधानसभेत धाडलो आनी तुमी सगळ्यांनी मेळून ह्या सभागृहांतल्या पवित्र मंदिराच्या सभापतीच्या खुर्चेचेर आज म्हाका विराजमान केला. ह्या पवित्र सभागृहाचे मान आनी शान राखपा खातीर सदोदीत म्हाज्या कडल्यान प्रयत्न जातलो. जशें विरोधी पक्ष नेते बाबू कवळेकर हांच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे इम्पार्शियल खंयसरूच भेदभाव न दवरता सगळ्यांक समान संधी दिली वयतली. म्हाका दिसता ह्या सभागृहांतले 80% सदस्य हे वयान आनी अनुभवान हे म्हाज्याय पेक्षा मोठे आसा हाजी भान म्हाका आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या अनुभवाचो म्हाका हे सभागृह चलयता आसतना कारण हे सभागृह चलयता आसतना सगळे गोंयकार आमच्या कडेन पळयता. ज्या ज्या गोंयकारांनी आमकां सगळ्यांक हांगा निवडून दिल्ले आसा ते आमकां सगळे जाण हो कामकाज पळयत आसता. त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या अनुभवाचो हो म्हाका नक्कीच फायदो जातलो आनी हे सभागृह चलोवपा खातीर म्हाका दिसता नवीन सदस्य जे निवडून आयिल्ले आसा भारतीय संविधानाच्या नियमानुसार आनी ह्या सभागृहाच्या नियम पुस्तकांत घालून दिल्ले सगळे नियम हे सगळे आमी पाळून ह्या सभागृहाचे कामकाज चलोवपा खातीर तुमी सगळे जाण सहकार्य करतलेच. त्याच बरोबर हे नवीन सदस्य पयलेच फावटी ह्या सभागृहांत आयल्या तांच्या खातीर आनी काही जुन्या सदस्या खातीर सुद्दां म्हाका दिसता प्रशिक्षण वर्गाची आमकां नितांत गरज आसा आनी तशा पद्दतीचे प्रशिक्षण वर्ग सुद्दां ह्या सभागृहाच्या वतीन घेतले वयतले जेणे करून वेगवेगळे प्रश्न मांडपा खातीर नवीन सदस्यांक बरें पडटलें अशें म्हाका दिसता. आमी पळयता की लोकशाहीन विधिमंडळ संस्था, लेजिस्लेचर, ज्युडिशियल, एक्झिक्युटीव आनी प्रेस, विधिमंडळ संस्था, न्याय संस्था, नोकरशाही आनी पत्रकारिता ह्या सगळ्यात म्हत्वाची जी आसा
ती लेजिस्लेचर म्हणजे असेंब्ली ज्या विधिमंडळ संस्थात आमी सगळेजाण बसलेले आसा आणि ज्या लोकांनी आमकां सगळ्यांनी आपलें हें गोंय राज्य चलोवपा खातीर निवडून दिल्लें आसा तेकाच लागून आमी सगळे जाण हे व्यवस्थीत रित्या चलयतले आनी तेज्या उपरांत न्याय संस्था नोकरशाहीचेरूय त्याच पद्दतीत आमचो कंट्रोल आसतलो. पत्रकारिता सगळ्या पत्रकार भावांचे आमकां सहकार्य आसतलें. आमी म्हणटा की ह्या लोकशाहीतलो चवथो आधारस्तंभ जर कोण आसा जर पत्रकार आसा तेंचोय आमकां सगळ्यांक हे सगळें चलयता आसतना तेंचें सहकार्य जें आसा हें आमकां चलोवपा खातीर मेळटलें. आनी जी सगळ्यांची आमची भावना आसा की गोंय राज्य हें आदर्श राज्य जावचें आनी तेज्या खातीरच आमी सगळे जाण फुडलीं 5 वर्सां आपले परीन आमचें कार्य फुडें व्हरतले अशें म्हाका दिसता. आनी हें सगळें म्हाजें भाशण थोडक्यात भाशण सोंपयता आसतना एक भारतीय विचारक अर्थशास्त्र समाजशास्त्री इतिहासकार पत्रकार दीनदयाळ उपाध्यायजी हाचें एक वाक्य तुमच्या समोर दवरता. सबसे जरूरी है कि हम हमारी राष्ट्रीय पहचान के बारे में सोचें जिसके बिना आज़ादी का कोई अर्थ नहीं होता. आमची राष्ट्रीय पहचान जी आसा ही सगळ्यात अत्यंत गरजेची आसा. त्याच बरोबर आमी गोंयकार म्हटल्या उपरांत आमचें गोंयकारपण राखपा खातीर सदोदीत आमचें गोंयकारपण राखतले. आनी ह्या सभागृहाचें कामकाज चलोवपा खातीर परत एकदां तुमच्या सगळ्यां कडल्यान सहकार्याची अपेक्षा करता आनी म्हाजें भाशण सोंपयता. जय हिंद, जय गोमंतक, जय भारत. Nomination of the member on panel of the presiding members for the year 2017-18. I hereby nominate the following members on the panel of the presiding members for the year 2017-18. Speaker, sir, point of order. आम्ही जे बटन दामल्याक आणि ते आयन नाव आयल्लें आमी तुजें अभिनंदन करपाक सोदताले. पयल्या दिसा सुरवातीकच तूं लोकशाहीचें खून करूं नाका. कारण आमी दोग जाण आशिल्ले, दोगांनी आमी बटन दामलो आनी तेजे लिस्टाची हेजेर तुमच्या बोर्डाचें नांव आयिल्लें. कारण आमकां तुका विश करपाचें आशिल्लें. ठीक आसा. म्हण आयच्या दिसाकच तुमी हें अशें पावंड घाल नाका. ही मोठी चूक. ठीक आसा, हांव पयलींच फावटी प्रोटेस्ट करता. कारण तूं अशें करूं जायना. अन्य सभासद माननीय सभासद श्री रवी नाईक आणि श्री मनोहर आजगावकर हांचे आभार मानता. कारण श्री लुईजीन फलेरो हांचे आभार मानता. ह्या खुर्चेचेर पयलेच फावटी बसल्या कारणान हेजे सगळे कामकाज म्हाका शिकता म्हणसर थोडोसो उशीर लागतलो. तुमी सहकार्य करचें. तुमचे आभार मानता. I hereby nominate the following members on the panel of presiding members for the year 2017-18. First, Sri Rajesh Patnekar, Sri Marvin Gudino, Sri Francisco Silvera, and Sri Isidore Fernandez. The members of the House are requested to assemble in front of the Assembly complex for a group photograph. As there is no business before the House is adjourned till 11:30 a.m. Thursday on the 23rd March 2017. Thank you.